नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार कार्यावळीत तुमचं लेवकार सुशंकर सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णीकार तुमचे मुखार घेतात ह्यो आमच्या साश्टींतल्यान पुराय गोंयच्यो खबऱ्यो. आनी सद्याक फाटलो एक आठवडोभर जर एक खबर सामकी लोकांक चर्चेक आसा ती म्हणजे सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या अगेन्स्ट सुभाष वेलिंगकरान जे वक्तव्य केल्यान ताका ताजो निशेध करपाक ताका अटक करपाक लागून जे लोक रस्त्यार आयले तातले जवळपास 154 जाणांचेर चार्जशीट फायल केल्या. 4 वेगवेगळे चार्जशीट्स फायल जाल्ले आसा. एक प्रतिमा कुतीनो तांचे जाल्ले आसा, दुसरे ते हेल्मेट मारल्या म्हणून जाल्ले आसा, तिसरे गाडयो आडायला म्हणून जाल्ले आसा, आनीक जाल्ले आसा ते आमचे एक मिकी भाशेकून ताणें ताचे 4 जाल्ले आसा. पूण हातूंत भितर आतां अनेक प्रश्न जो चर्चेक येवपाक लागला तो म्हणजे पुलिसांनी इतले फास्ट चार्जशीट जर आंदोलकाचेर केले जाल्यार ज्या मनशाक लागून हें आंदोलन जालें ताचेरय केस आसा त्या सुभाष वेलिंगकराचेर अजुनूय हे गव्हर्मेंट चार्जशीट फायल कित्याक करना हो सद्याक एक नवो प्रश्न चर्चेक आयिल्लो आसा. बरोबर. सो एक आनीक आमचो लिओफाद कुतीनो आल्मेदा हाणें एक हें केलां की तो जो न्याय जर आंदोलकाक लागता तोच न्याय सुभाष वेलिंगकराक कित्याक लागना असता हें आसा. सो लोकां मदीं कितें हें आसा. सो आतां एक पळयलें जाल्यार सद्याक आनीक वादग्रस्त विधान जालें तें आमचे मडगांवचे हाजे दत्ता नायका कडेन. आतां एक कंप्लेन 2 कंप्लेन जाता रोखडोच दत्ता नायकाचेर केस रजिस्टर्ड जाली आनी एफआयआर फायल जाली, तीच रजिस्टर्ड जाली. आनी त्या टायमार जेन्ना सुभाष वेलिंगकरान हें वक्तव्य केल्लें तेन्ना ताजेर मल्टिपल कंप्लेन जाल्यो तरीकय एफआयआर फायल जायना आनी लास्टाक लोकांक रस्त्यार देंवचें पडलें. ती जर त्याच दिसा जर तांणी 0 एफआयआर केल्ली हांगा जाल्यार इतलें मोठें प्रकरण जायनाशिल्लें. ही एक गोश्ट जाली. दुसरी म्हणजे आतां इतले बेगीन तांणी लोकांचेर एफआयआर परती फायल केल्ली आसात. सो अशें दिसून येता की खंय तरी हो टॉपीक जितोच दवरपाक जाय आनी जे करंट इश्यू आसात हातूंतल्यान पयस वचपाक जाय, एक डायवर्शन जावपाक जाय. एक अशें जावपाक शकता. दुसरें म्हणजे पुलीस राग काडपाक तांचेर करपाक शकतात, म्हणजे तेतूंत पुलिसांक खूब त्रास पडले, लोकांक त्रास पडले. पूण म्हाका जाल्यार अशें दिसता की करंट इश्यूंतल्यान डायवर्जन करपाक लागून हे हो चार्जशीट फायल करून थंय एक फोकस केल्लो वता. काल आमचे आमी काल प्रतिभाक आपयिल्ले, ताच्या पयलीं मिकी पाशेको हातूंक आयिल्लो. तांचोय हे आशिल्लो की आमचेर चार्जशीट केला बरें आसा, सुभाष वेलिंगकराचेर कित्याक जायना. सो हो म्हाका दिसता आतां परत आनीक इश्यू जावपाचो आसा. बरोबर की सुभाष वेलिंगकराचेर कित्याक जायना, हाका गव्हर्मेंट आतां कशें करून रिएक्ट जातले तें पळोवचें पडटलें. पूण हांव तेंच म्हणटा न्ही तुका, हें कशें प्रकरण आतां हें प्रकरण अशें चालू करून ताका आनीक फाटीं घेवप. म्हणजे आतां आमी डिस्कशनाक घेता सुभाष वेलिंगकराचेर कित्याक जायना कळ्ळें तुका. सो हांगा डायवर्जन जें आसा सगळें टॉपीक हें आसा तें एक फोकस पॉयंटाचेर केंद्रीत करप आनी जे रियल टायम इश्यू आसात आमचे, जे रियल टायम इश्यू आसात तांकां पयस दवरप हे एक प्रयत्न आसतलो. दुसरें म्हणजे थंय खूब जाण आनीकय आशिल्ले जे प्रतिमान सांगलें तशें बाबू आजगांवकर आशिल्लो. बाबू आजगांवकर म्हण तूं हांगा पर्यंत आशिल्लो, पूण ती बी कितले जाल्यार हायवे जाता, जो मडगांवचो रोड आसा तो हायवे जाता. तो आयलो, कामील आशिल्लो, बाबू आजगांवकर थंय आयलो आनी गेलो. कामील वरेटो हो थंय आशिल्लो, जावं मडगांवची लागली ना ती थंय आशिल्ली, आंदोलनाक पार्ट केल्ले. कितलेशे जाण बाकीचे आशिल्ले. मागीर तुगेलो आबाचो MLA आसतलो तो आशिल्लो, अशें करून कितले जाण आशिल्ले. तांचेर अजून पर्यंत चार्जशीट फायल केली ना. पुलिसाक विचारल्यार कितें म्हणटा आमी 500 हाजेर अननोन हाजेर केल्ले आहा. सो हे एड करपाक शकतात आमी अशें तरेन तांचे एड करपाक शकता जाल्यार ताका MLA वळख मेळना, प्रतिमाली वळख मेळटा, क्रुजाली वळख मेळना. हो चिंतपाचो पॉयंट न्ही, सिंपल आसा. क्रूज म्हणटा सगळे वळखतात, MLA न्ही तो कितलो तोय थंय आशिल्लो, ताचेर जालें ना. सो हे म्हणटात की काल प्रतिमान म्हणटा तशें सामकें सिलेक्टीव टार्गेटींग सद्याक चालू जाल्लें आसा. तेच म्हणटा हांव तुका, सिलेक्टीव टार्गेटींग कित्याक केल्लें आसा कारण ते उलयतले म्हणटा खबर आसा आनी उलयतकीर एक फोकस पॉयंट आसता तो थंयच वता तांचे उलोवपाचें. कळ्ळें तुका न्ही. प्रतिमा दिसभर ती प्रेस कॉन्फरन्स घेत रावतले ना व्हिडिओ काडीत रावतले आनी ताका लागून तो हे हातूंत भितर सारको एक माहोल तयार जाता आनी आमचे हे पयस उरता. आज परत ह्या हाजेर आमच्या अलेक्स सिकेरान ताका जेन्ना ताका ग्रीट करपाक लागून थोडे लोक आयिल्ले, ताणें सेंट फ्रांसीस झेवियराचें जें एक्सपोजिशन तेन्ना बरी कामगिरी म्हळ्यार ताका ती वेवस्था बरी तरेन दवरली, ताच्या अंडर सगळी ती वेवस्था आशिल्ली आलेशाच्या. सो ताका ग्रीट करपाक लागून आयले तेन्ना आलेशान परत हें केलें की थोडे जाणांक आपूण मंत्रीपदा वयल्यान सकयल देंविल्लो जाय
तातूंत तो प्रतिमाक आनी मिकीकय हें करता, मिकी आनी प्रतिमा एक दोग जाणांक, कारण तो म्हणटा की ताणें आपल्याचेर आरोप केला की आपूण कायदो मंत्री आनी हे चार्जशीट आपणे घालप असं तांचो हें आहा न्हू. मिकीन हाजे पयलीं आमचे कडेन उलयतना आरोप केल्लो. मिकीन डायरेक्ट ओपनली सांगिल्लें आसा की ताणें आपल्याक कायदा मंत्री आपल्या त्रास रिवेंज घेवपाक सोदता, कारण आपूण ताका एकूच आडखळ नुवें मतदारसंघात आपूण एकूच आडखळ. दुसरी म्हणजे मिकी पचोकन एक ताचेर केसी घाल्ली आसा म्हाका दिसता नागरिकत्वा लागून, पोर्तुगीज पासपोर्ट आनी तांचे तें बर्थ सर्टिफिकेट बी ते मिकीन डॉक्युमेंट हाडून. सो तो रिवेंज काडपाक लागून आपल्याचेर ताणें ही चार्जशीट फायल केल्ली आसा. पूण पळोवपाक गेलें जाल्यार मिकी तेतूंत थंय येवन कितें उलयलो हो व्हिडिओ सगळ्याक व्हायरल जाला आसा. आतां मिकीन कितलें ना म्हणून आंगार येतकीर, पूण तो उलयलो ताचेर एक दीस एक्चुअली तेन्नाच बूक करपाक आशिल्लो, मिकी तेन्ना धरपाक जाय आशिल्लो ते उलयले त्या प्रश्न. मिकी थंय एक्चुअली मिकी थंय आंदोलनाक आयल्लो नाशिल्लो, तो वतालो पूण ताणें ते एक्शन. मिकी ते म्हणना, मिकी म्हणटा कितें ते वेगळें म्हणटा, आपूण रस्तो म्हणजे हायवे आडायल्लो त्या सेक्शन आपल्याचें कित्याक म्हणटा. हय मागीर तूं गर्दी आसा म्हणटा तुजेर लागतलेच न्ही तें. तो म्हणटा हाजे आशिल्लो फुटपाथाचेर आशिल्लो, आपूण रस्त्यार बसून आशिल्लो ना. मिकी सर्कलार आशिल्लो जेन्ना व्हिडिओ काडल्यान कळटा तो ते सर्कलार आशिल्लो. सर्कला कडेन ताणें तें वक्तव्य केल्लें. तो व्हिडिओ जो आवट जालो तागेलो तो वक्तव्य केलो. मागीर दुसरे दीस ताणें सारवा करून तें वेगळें. पूण ताणें एलिगेशन केल्लें आसा की एलेक्स सिक्वेरा आपल्याक त्रास करता जावं ताका आपल्याक भितर उडोवपाक सोदता. आनी दुसरी म्हणजे एलेक्स सिक्वेरान सांगलां की हे आपल्या मंत्रीपदा वयल्यान दिवपाक सोदता. आतां म्हाका हाजी लॉजीक कळना. तुका ते मंत्रीपद ताणें आरोप केलो म्हूण तुका बीजेपी मंत्रीपदा वयल्यान ना ना. तो म्हणटा कितें की थोड्यांक आपूण मंत्री आशिल्लो नाका, ताका लागून आपल्याचेर हे आरोप जायत आसा. आनी तो ताणें म्हणला की सदानंद तानावडेचे सदानंद तानावडेन म्हणलें की आमचो मिकी आमचो कोण तो एलेक्स सिक्वेरा हो बीजेपीच्या हातूंत भितर सैमीक भितर बसता काय ना हें ताणें स्वता चिंतचें अशें तरेन हें केल्लें. सो एलेक्साचें आज ताचेर हें आशिल्लें की अशें म्हणिल्लें आपणें कांय आयकूंक ना म्हणून. ताणें एक्झॅक्टली कितें म्हणलां तें जर आयकतकीर आपूण आपलें रिएक्शन दिवपाक शकता. पूण आपूण जेन्ना सोमाराक तांची मिटींग आशिल्ली पणजे तेन्ना आपूण गेलो तेन्ना आपल्या सदानंद तानावडे मेळ्ळा आनी ह्या विशयाचेर तो आपल्याचेर कांय उलयलें ना म्हणटा. पूण ताणें एक जाहीर वक्तव्य एक 50% तरी जालें ना न्ही तुगेलें. मेन म्हणटा तें मेंबरशीप जालें ना म्हणून तरी सांगल्या तुगेले हातूंत भितर एक. आनी ताणें अशें म्हणलां की मंत्री आसून सुद्दां आमची त्या मतदारसंघात मेंबरशीप जालें ना. आतां तुवें आयकलें ना एलेक्स सिक्वेरान जाल्यार ही दुसरी गोश्ट. पूण हें कोणीय सांगतलो की तुजे मतदारसंघा बाबा 50%च्या कमी हे मेंबरशीप जालें ना म्हूण तांचें मंडळ फॉर्म जावपाक शकलें ना. हाजेर तो कितें उलयतलो तें वेगळी गोश्ट. हांव थंय गेलो नाशिल्लो. हांव जर थंय आशिल्लो तो म्हणटा आपूण कितें तें आमगेलें हातूंक बिजी आशिल्लो, ते कितें आमगेलें कॉलेरा आशिल्लो ते निवळ करपाक जेटीचे थंय फाटल्यान एक्सपोजिशनाक आपूण उरलो ताका लागून बिजी उरलो. ताका लागून काम जावना म्हणटा. नुवें जर पळयलें जाल्यार आनी आमगे आलेक्स सिक्वेरान एक 10 पसून केलें व्हडलें केलें अशें म्हणपाचें खरें केलें अशें कळ्ळें. पूण तूं कितलें जरी जालें कोणी धाकलो भुरगो सुद्दां सांगतलो की नुवें मतदारसंघाक कितले मेंबर जावपाक शकता, कितली मतां पडपाक शकता. आनी हाजे पयलीं जाल्लें ताणें कितें केलें ते आमचे जॉब स्कॅमा केले नुवें साकून आयिल्ले मतदारसंघातले आयिल्ले. हय बरोबर. ते नुवेचे आदले पदाधिकारी आशिल्ले नुवें मंडळाचे. सो कोणीय सांगतलो की नुवें मतदारसंघाक समज 50% वयर सूट केली जाल्यार कितली मतां पडपाक शकतात हें धाकलो भुरगो सुद्दां विचारल्यार सांगतलो. तांकां एक समज जनरल नॉलेज क्वेश्चन विचारलो जाल्यार तो सुद्दां तुका सांगतलो बिंदास दोळे धापून सुद्दां सांगतलो की कितली मतां पडपाक शकतात. आनी एक आज म्हणजे होच तुवें पयलीं आतां सुरवातेक जाका टच केलो तो म्हणटा तो आमचो दत्ता नायकाचो इश्यू. जाल्यार दत्ता नायकाचेर सद्याक 3 FIR म्हणजे कंप्लेन जाल्ले आसात. तातूंतले 2 FIR एक काणकोण ती रजिस्टर जाल्या आनी मडगांव जी कंप्लेन दिल्ली ती ताणें आतां सद्याक काणकोणा हें केल्या मूव केल्या आनी ते विथ मर्ज करूनच ती हें करतले. पूण मेन म्हणटा ते हाजेर दत्त नायकान जो एंटिसिपेटरी बेल घाल्ल्या तो फाल्यां सकाळीं क्षमा जोशी जज आसा ती आमचे सावथ डिस्ट्रिक्टाची एडिशनल सेशन जज तेजे मुखार येवपाक आसा. सो फाल्यां परत ते हातूंक हे कितें आर्ग्युमेंट कितें जातलो आनी हाजेर सगळ्याचें लक्ष आसा. पूण एक हातूंत भितर अशें आसा की तूं म्हणटा अशें की इतले म्हणजे पुलीस जर हातूंक वेलिंगकाराच्या हातूंक जर इतले फास्ट रिएक्ट जावं नाशिल्लें जाल्यार ह्या हातूंक कितले फास्ट रिएक्ट जावपाचें कारण कितें. परते तशेंच सेम आसा की वेलिंगकाराक म्हणटा तो खंय तरी तांणी प्रोटेक्ट केलो अशें म्हणपाकय आमी जाता. जावं तो ना जालो मागीर तो सगळो बोवाळ जालो. बेजिकली तो बोवाळ जाल्लो सरकाराक जाय आशिल्लो अशें दिसून येता.
आतां दत्ता नायकाक कशें आसा, दत्ता नायक सदांच सरकाराच्या ऑपोजीट उलयता आनी ताजी वक्तव्य सामकी धारदार असतात, ताजें उलोवपूय धारदार आसता, ताजें बरोवपूय धारदार आसता. सो आतां खंय तरी तो कचाट्या सांपडिल्लो आसा. सो ताका कंप्लेन रजिस्टर करून थंय मातसो त्या हातूंत बांदपाक, फक्त कांय ना, व्हडलें कांय जावपा ना त्या हातूंत भितर, पूण ताका बांदून दवरपाचो. फाल्यां ती चार्जशीट जातली परती तूं सांग, हांगच्यान ताका फावटी मारपा पडटल्यो, काणकोण चलतली. सो ताका थंय तो एक कडेन बांदून उरतलो. इतलेंच हें प्रकरण सगळें. सो पूण फाल्यां आतां एक सगळ्या लोकांक एक हे आसा की फाल्यां आर्ग्युमेंट कितें जातलें आनी ताजे मुखार ताका बेल मेळटलो काय मेळचो ना. आतां बेल म्हणजे कसो आसता फाल्यां आर्ग्युमेंट आनी पुलीस आपली कशी म्हणटात ताजेर सगळी आसता. सो फालचोय परत आमची म्हाका दिसता ही चर्चा ती अशीच इंट्रस्टिंग जातली अशें दिसता पळोवपाक. फालतू जर दुसरी हें कशें आसा, दत्ता नायकान एक म्हणजे आमचो गोंयच्या मेन मठाचेर उलयल्लो आसा. सो थंयची भाविकाची संख्याय व्हडली आसा. सो एकंदरीत ताचेर जर बेगीन एक्शन जाली तेय मातशें सुकावतले. दुसरें म्हणजे देवळाक सगळ्याक श्रद्धा आसा, मोठो परतो आंकडो येता. सो ताका लागून तें आनी प्रकरण वाडपाक नाका म्हणून पयलीं एक्शन केलें आसतलें. पण एक म्हणजे फाल्यां आर्ग्युमेंट कितें जातलो हाजेर लोकांचें हें आसतलें. पुलिसांची से कितें आसतली, पुलिसांच्या सेचेरच निकाल हें जातलो. म्हणजे पुलिसान सांगलें समज आमकां नाका तो, जाल्यार आनी आर्ग्युमेंट करपाचें हेंच ना न्ही तातूंत भितर. सो हें एक म्हणजे एक हातूंत नाका म्हणपाक जेन्ना तुका अरेस्ट जाता तेन्ना तुजे कडेन कितें रिकवरी करपाक जाय, हें करपाक जाय. मेन म्हणजे ह्या केसीक रिकवरी नाका आनी टेम्परिंग ऑफ एविडन्स आसपाक शकना. कारण ताजो जो व्हिडिओ आसा तो सगळें सोशल मिडियाचेर आसा आनी ऑलरेडी पुलिसांचो कोणी कंप्लेनंटान अटॅच केल्लो आसतलो. सो हातूंत हें तुका आर्ग्युमेंटाची गजाल जाली. सो हाका टेम्परिंग ऑफ एविडन्स कांय पुलीस हाडोवपाक शकना. दुसरें म्हणजे रिकवरी काय ना. तरी आसतना फालचो आर्ग्युमेंट कितें जातलो हाजी लोकांक हें आसतलें. आनी आमी एक ह्या बद्दल फालचो जो आर्ग्युमेंट कितें आसतलो तोय आमी तुमचे मुखार आमी घेवन येवपाचे आसात. सो तितले वेळेन तुमची उत्सुकता ताणून दवरात आनीक फाल्यां नेमकें कितें जातलें हें आमचे कडल्यान जाणून घेयात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.